दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत काळीचो सागर आसा आनी तेच्या सागरान आमी चलता. हर एक दिसा हर एक वेळा तेच्या सागरान आमी बुडटा, कित्याक तो सोबीत काळीचो राजा आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. हे वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. Obra sicantro outra massa ketra lande lehera bashikatro outra massa ketra lande. Obra sicantro outra massa katra lande. Oh hallelujah Jesus homo sicatro outra massa ketra lande. Obra hantolo outra massa kera bashindra lande. Oh gloria te devak mahima stuti वाखाणी जीव्या देवाक. Obra sicantro outra massa ketra lande. Obra hantolo outra massa katra lande. ओ ग्लोरिया महिमा आराधना आराधना वाखाणणी स्तुती या वेळार परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक ताका दिन वासूंक ताची स्तुती आनी आराधना करूंक ते देवाक आमी ह्या वेळार दिन वाचूया मोगाच्या भाव भयणांनी. तो आमचें जिवीत आसा, तो आमची सोडवण आसा, तो आमची सुटका आसा आनी तो आमचो मोग करता. तो आमचो मोग करता. देखून हर एक दीस आमी देवाक विश्वासी रावंक जाय. मोगाच्या भाव भयणांनो पळयात जुआवाचो 5 अध्याय आनी 38वी ओळ आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 38. आनी ताचो सब तुमचे सवे रिगूंक ना, कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विश्वास ठेविनात. मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक पळयता, कित्याक आमी जायते पावटी देवाच्या उतरांचेर विश्वास ठेयना. देवाची उतरां आमचे भितर रिगून रावना. हे शब्द म्हटल्यार कोण मोगाच्या भाव भयणांनी? देवाचें उतर म्हटल्यार कोण? खुद स्वामी जेजू क्रिस्त. कित्याक आरंभाक शब्द आसलो आनी शब्द मनीस जालो आनी तो देव आसलो. आनी हे शब्द म्हटल्यारूच देवाचें उतर म्हटल्यारूच आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी हे देवाचें उतर आमचे भितर रिगूंक रावना, कित्याक आमी देवाचेर विश्वास ठेयना. आमचो विश्वास हो फॉर्मेलिटी म्हणून आसता मोगाच्यान. ज्या वेळार आमकां गरज आसता त्या वेळार आमी देवाचेर विश्वास दवरता आनी आमची गरज पुरी जाल्या उपरांत परतून आमी त्या देवाक विसारता. पूण ज्या वेळार हे देवाचें उतर आमी चिकटून देवाच्या उतराक रावता, आमचे भितर रिगून रावता, आमी आमच्या देवाक विश्वासी रावता. देवाचें उतर कितें सांगता मोगाच्या भाव भयणी? सगळो संवसार काबार जातलो पूण देवाची सामर्थ्यशाली उतरां शासनाच्या शासनाक रावता आनी उतरां आमच्या जिवितांत काम करता. कित्याक ही उतरां आमकां आमच्या पासत देवाचो मोग आसा. ह्या उतरांनी आमकां उद्धार आसा. ही उतरां शासनाच्या शासनाक आमच्या सांगत आसा. कित्याक ही उतरां म्हटल्यारूच आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया, आराधना करुया, स्तुती करुया. दिल की गहराई से मैं करूँ धन्यवाद. अपने हाथ उठा के मैं तेरी स्तुति करूँगा. नया जीवन मुझे तूने है दिया. हमेशा के लिए
स्तुती आराधना ओ माशिकारा बांधले लिबाशे मारो चंदले दिल की गहराई से मैं करूँ धन्यवाद अपने हाथ उठा के मैं तेरी स्तुति करूँगा नया जीवन मुझे तूने है दिया हमेशा के लिए मुझको है बदला दिल की गहराई से मैं करूँ धन्यवाद अपने हाथ उठा के मैं तेरी स्तुति करूँगा नया जीवन मुझे तूने है दिया हमेशा के लिए मुझको है बदला आशीषों से तूने भरा है पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है अब मैं चाहूँगा तेरे ही नाम को सबको बताऊँगा यीशु जिंदा तू ही है मेरा प्यार तू ही है मेरा उद्धार तू ही है मेरा प्यार तू ही है मेरे साथ सर्वदा तू ही है यीशु मेरा प्यार तू ही है मेरा उद्धार तू ही है यीशु मेरा प्यार तू ही है मेरे साथ सर्वदा तू ही है मेरा प्यार तू ही है मेरा उद्धार तू ही है यीशु मेरा प्यार तू ही है मेरे साथ सर्वदा तू ही है मेरे साथ सर्वदा हालेलुया. थँक्यू जीसस. या दिसापासून त्या वेळापासून या सोबीत कायपासून तुझी सोबीत काय आमच्या जिवितान काम करता. हालेलुया. तुझी सोबीत काय आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. आम्ही हर एक दिसा तुझी सोबीत काय घेऊन चालता. आमेन. या वेळार विचित्र भाशेन उलया. नेम रमाहांत्रा बास्साका ठेने क्लेंत्रा मांत्रो शेखेत्रा मांत्रो शे इजेरे बेरे 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 ओलिम्ब्रा मांत्रो शाका ठेने क्लांत्रा महांत्रा बासो इजेरे बेजांत्रा माशाका ठेने क्लारा इजेंत्रा मांत्रो शाका ठेने क्लारांत्रसे इजेरे बेजांत्रो मुशाका ठेने एरे बेदाना क्लारा मांत्रोसे ओ रामांदाना क्लारा त्रेसे रे बेरे 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 ओ रामांदाना क्लेरिस दे 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 इराबांतानासा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो आयचे देवाचे उतर घेयात. मॅथ्यू चॅप्टर 19 माथेवाचो 19 अवेसोर आनी 16 व्यूह आनी देवाचे उतर कितें सांगता तें सजमान घेयात. आनी लागीं येवन कोणा एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. परतून एक पावट सांगता, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक कितें बरें करूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हय जेजूक एक प्रश्न करता
आनी तो प्रश्न खेरीज भाशेन त्याच्या संवसारी वस्तू विशीं ना आसा, संवसारी गरजा विशीं ना आसा, शिकपणा विशीं ना आसा, सादुकी पारुशी हेंचे विशीं ना आसा. पूण तो प्रश्न जावन आसा ह्या संवसारांतलो न्हू, पूण ह्यो तो प्रश्न जावन आसा सर्गीच्या राज्यांतलो. आनी ह्यो प्रश्न विचारतना एक खेरीज भाशेन ताका जाणवायची गरज, खेरीज भाशेन जाणवायची. कित्याक हे ज्या वेळार प्रश्न विचारता त्या वेळार तो अशा भाशेन विचारता, गुरुजी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळोंक जाय. सो जो ताका विचारता ताका सासणाच्या जिविता विशीं खबर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जो जेजू क्रिस्ताक विचारता ताका सासणाच्या जिविता विशीं खबर आसा. आतां सासणाचें जिवीत कितें हें खबर आसोवच्या पासत आमच्या जिवितान पयलें देवाची कृपा आसणी खूब गरजेची. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आयज असले प्रश्न आमच्या भुरग्यां मदें रावंक ना. कोणूच भुरगो आज अशें सांगना, गुरुजी वा आनी कोणाक देवाच्या सेवकाक सांगना पळय हांवें जर सासणाचें जिवीत सोडूंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय. खंयच्याच भुरग्याक तुमी हो क्वेश्चन विचारतना तुमी आयकोशात ना. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटले म्हाजें फ्युचर जर आसूंक जाय तर हांवें कितें बरें करूंक जाय. सो हांवें जर डॉक्टर जावंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय, हांवें जर इंजिनियर जावंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय, हांवें जर बेस्ट बिजनेसमॅन जावंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय. म्हटल्यार हर एक मनीस जी आतांची भुरग्यां ती आपल्या ह्या संवसारा विशीं चिंततात. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारा विशीं चिंततात. पूण तो मनीस आसलो तो संवसारांत रावन सर्गीच्या राज्याचें चिंततालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सर्गीच्या राज्याचें. आनी ही एक अशी वस आसा जे वेळार हांव ह्या चॅप्टराचेर पळयतां, ज्या वेळार हांव त्या अवेस्वाराचेर पळयतां, मॅथ्यू चॅप्टर 19:16, एक खेरीज भाशेन एक वेगळो प्रश्न म्हाका दिश्टी पडटा. आनी तो प्रश्नाचो इतलो कुतूहल म्हटल्यार इतलें इंट्रस्ट म्हाका येता कितें तर कितें तो भुरगो चिंत्तालो. प्रेज द लॉर्ड. कितें चिंत्तालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक आतांशे हे जे प्रश्न आसा ते नाच भुरग्यां मदें कात. आतांशी भुरगीं जर म्हजें लायफ सेटल जावंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय, हांवें यूट्यूबार म्हजें नांव जावंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय, हांवें यूट्यूबार व्हिडियो अपलोड करूंक जाय तर हांवें कितें करूंक. अशे वेगवेगळे तेंचे जिवितांत प्रश्न आसात. पूण ह्यो प्रश्न ना आसा कितें तर म्हाका सासणाचें जिवीत मेळोंक जाय तर हांवें कितें बरें करूंक जाय. आमेन. कितें बरें करूंक जाय. हालेलुया. कितें बरें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. एक सोबीत क्वेश्चन जावन आसलो. सोबीत क्वेश्चन पळयात. सासणाचें जिवीत म्हटल्यार पयलें कितें तर आतांच्या भुरग्यांक जर विचारतात सासणाचें जिवीत म्हटल्यार कितें तर तांकां खबर नासतलें. प्रेज द लॉर्ड. सासणाचें जिवीत म्हटल्यार कितें तें. प्रेज द लॉर्ड. तांकां खबर नासतलें सासणाचें जिवीत म्हटल्यार कितें तें. तांकां खरेंच खबर नासतलें. हालेलुया. खरेंच खबर नासलें. कित्याक तांकां केन्ना कोणी सांगोकूच ना सासणाचें जिवीत म्हटल्यार कितें तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांकां सांगोकूच ना कोणें. हालेलुया. कोणेंच सांगोंक ना. कितें जावन आसता सासणाचें जिवीत. हालेलुया. कितें जावन आसा. जो तो आपल्या जिवितान व्यस्त आसा, आपल्या जिवितान बिजी आसा आनी कोणाक कोणाचें पडोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक ह्या संवसारान कोणाचें पडोंक ना. हालेलुया. हालेलुया. कोणाक कोणाचें ह्या संवसारान पडोंक ना. पण ह्या जिवितान जे वेळार सासणाचें जिवीत जे आमी विचार करता हे एक जावन आसा
सासणाचें जिवीत म्हटल्यार सदां काळचें जिवीत. आमी जो लक्ष दिता तो खेरीज भाशेन एका अशा जिविता विशीं दिता जे जिवीत ह्या संवसाराचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशा जिविताचें आसा. हालेलुया. सो मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितान सासणीक जिवीत हे संवसारान रावन आमकां कमोवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. सासणीक जिवीत हे आमकां संवसारान रावन कमोवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमची ह्या संवसारान रावन सासणीक जिविताचेर लक्ष ना. सासणीक जिविताचेर लक्ष ना, पूण आमचो संवसारी जिविताचेरूच लक्ष रावला, जो संवसारी जिवीत एक दीस नाश जाता. आमचो लक्ष सासणीक जिविताचेर ना. प्रेज द लॉर्ड. ते देखून आमकां जशा भाशेन आमचें जिवीत आमी लक्ष दिवंक जावो तशा भाशेन आमी आमच्या जिविताचेर लक्ष दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं जाणां आयज आपआपल्या कामान बिजी आसात. जायतीं जाणां आपआपल्या वेळान बिजी आसात. जो तो आपआपल्या कामान आपआपल्या वेळान बिजी आसता. आपआपल्या कामान आपआपल्या वेळान बिजी आसता. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें, तूं ह्या संवसारान रावतना तुजें आत्मीक जिवीत, तुज्या जिविताचेर तुवें लक्ष दवरूंक जाय. ह्या संवसारान तूं चलतना तुजें स्पिरिच्युअली लायफ जे स्वर्ग राज्याचेर आसा तेचेर लक्ष दिवंक जाय. पळयात, देवाचो बापाचो पर्पज कितें आसा तो, ह्या संवसारान बापाचो हेतू कितें आसा तो तुका ह्या संवसारान कळोवंक जावो. बापान आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक कित्याक ह्या संवसारान धाडलो हें आमकां पर्पज कळोवंक जावो. पळय, ज्या वेळार जॉन चॅप्टर 3:16 आमी पळयता, थंय अशा भाशेन देवाचें उतर बरयलें आसा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. प्रेज द लॉर्ड. 17वी लायन अशा भाशेन सांगता, ह्या संवसाराचो नाश ना जावच्याक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसाराचो नाश ना जावच्याक. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसाराचो परतून एक पावट सांगता, नाश ना जावच्याक. प्रेज द लॉर्ड. संवसाराचो नाश ना जावच्याक. तर कितें? तो तुका आनी म्हाका सासणीक जिवीत मेळचें. प्रेज द लॉर्ड. तुका आनी म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज द लॉर्ड. सो सासणीक जिवीत, प्रेज द लॉर्ड, हें जेजू क्रिस्ता लागीं आसा. आमेन. सासणीक जिवीत हे बापाच्या एकल्याच पुता लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें म्हणटा? जो म्हजेर विश्वास थेयता तेका मरणाचो अनुभव येवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तो सासणीक जिवीत जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, जेजू क्रिस्त जावन आसा सासणीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त जावन आसा सासणीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरता तेची सोवें सासणीक जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेचें सोवें सासणीक जिवीत आसा. जेजू क्रिस्ता बगर तुज्या जिवितान सासणीक जिवीत ना. प्रेज द लॉर्ड. सासणीक जिवीत ना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तूच जावन आसा हें सासणीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. आयज जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. आमेन. हांव जिवीत. कित्याक हांव सासणीक जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आपूण म्हणटा सासणीक जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या जिवितान सासणीक जिवीत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त खरो राजा जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त खरो सोर पदवेदार देव जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान. हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमी ज्या वेळार देवाचें उतर वाचता त्या वेळार खेरीज भाशेन आमकां देव सजमावणी दिता. खेरीज भाशेन देवाची सजमावणी खूब म्हत्वाची, खूब म्हत्वाची. एक तो चेडो जेणे एक क्वेश्चन केला पूण त्या क्वेश्चनाक खूब म्हत्व आसा. संवसारान रावन तो अशें चिंतना हांवें एक बरो जॉब मेळोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. हांवें जर एक बरें म्हाका बरी सैरीक वा बरें व्हंकल मेळोंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय. म्हाका जर बरो जॉब मेळोंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय. पूण तो विचारता म्हाका सासणीक जिवीत मेळोंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय. म्हटल्यार तो भुरगो संवसारान आसोन सर्गीच्या राज्या वयलें चिंतता. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात इम्पॉर्टंट आसा आमी संवसारान पासून रावल्या सर्गीच्या राज्याचें चिंतचें. कित्याक देव म्हणटा हांव ह्या संवसाराचें ना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो न्हू जाल्यार आमी सगळीं जाणां ह्या संवसाराची ना. तर आमी जेजू क्रिस्ता सांगाता एक आत्मीक भुरगीं हांव आमी सर्गी राज्याची दायजी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमत आहा तो आपलो जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता ते व्हडलें झाड जाता. जी झाडाची फाट दुसरी खाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.